नमस्कार. गोवा टुडे राधिका कामत सातोस्कराचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. ऑनलायन गेमिंग कॅसिनो रेस कोर्सांचेर जीएसटी रेट सध्या आसा तस्सो. हेल्थ लायफ इन्शुरन्स प्रिमियमाचेर जीएसटी उणो जातलो. मंडळाच्या 54व्या बसकेत सहमती. जमीन नोंद नोटरी रिकॉर्ड्सांची सत्यासत्यता तपासूंक सरकारान नेमली एक्सपर्ट कमिटी. निवृत्त हायकोर्ट जुईज उत्कर्ष भाकरेची कमिटी. 1 वर्साचो कार्यकाळ. पोर्तुगीज तेंपार धर्म वाचोवंक देरोडेच्या लोकांनी मुर्त्यो लिपयल्यो रानांत. थळावे सांगतात आदल्यो गजाली आतां सणा उत्सवाक रानांत वचून पुजा उपरांत देवळांत. सरकारी खात्यांनी भाड्याच्या गाडयांक आनी फायनान्साची मान्यताय सक्तीची. ना जाल्यार बिलां रिजेक्ट. उठ सूट कोणाकय गाडयो मेळच्यो ना. अर्थ खात्याचे सर्क्युलर. सुपा धरण वाठारांत उदक वाडिल्ल्यान कर्नाटकांत गोंयच्या शिमेवयल्या 10 गांवांचो जोयडा तालुक्या कडेन संपर्क तुटलो. गवळादेवी नेत्रावळी सांगे एकूच मार्ग सध्या उक्तो. आणि कायदो मोडून प्लास्टराच्यो गणपती मुर्ती. 1.5 दिसांचे गणपती विसर्जना उपरांत कितलेशेच मुर्ती दर्यांत उफेवन देगेर. सरकारी धोरण कायद्याचे विसर्जन. जीएसटी काउन्सिलाच्या 54व्या बसकेत हेल्थ आणि लायफ इन्शुरन्साच्या प्रिमियमाचे टॅक्स उणे करूंक सहमती जाल्या. मात निश्चित निर्णय जाल्लो ना. ऑनलायन गेमिंग कॅसिनो आणि रेस कोर्सांचेर जीएसटी रेटीचो फेरनियाळ घेतला. मात सध्या दर आसा तस्सो राखपाचें थारला. जी रिसर्च आणि डेव्हलपमेंट संस्थांक जीएसटींतल्यान कडेक काडटले. दिल्लीत जाल्ल्या बसकेची येजमानकी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमणान केली. गोयचो अर्थमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत वांटेकार जाल्लो. That is, it has reached 6,909 crores. Just for 6 months, I'm giving you the figure. This amount, 6,909 crore, is earned in a period of 6 months. I'll give you the date. From 1,349 crore it was before the notification issued on the online gaming. The comparison is of 6 months prior to the notification and 6 months after the notification. And the council decision was in October 23, if you'll recall. So similarly, for casinos, the revenue has increased by 30%. From 164.6 crores earlier to 214 crores. Again, a comparison of 6 months prior to the decision and 6 months after the decision. So the three statuses I've commented on. One is on the rate rationalization, the other is the real estate, the third is after 6 months I was expecting to have a status report submitted on the casinos and horse racing and online gaming. So that has been presented. 2 new GOMs have been decided. One is on the medical and health insurance. It will be the rate rationalization GOM headed by the Deputy Chief Minister of Bihar, but with newer members added for this limited purpose. The rate rationalization GOM under the Deputy Chief Minister of Bihar will be doing its job, but under his leadership, with newer members who have volunteered for the limited purpose of medical health insurance related GST, we have told them that they will look into this matter and come with a report by end of October
just 1.5 months' time. And the GST Council, which will meet in November, will finalize based on this report which will come from the GOM. जमीन नोंद रेकॉर्ड्स आणि नोटरी रिकॉर्ड्सांनी फ्रॉडांच्या फाटभुंयेर रिकॉर्ड्सांची सत्यासत्यता तपासूंक सरकारान एक्सपर्ट कमिटीची नेमल्या. निवृत्त हायकोर्ट जुईज उत्कर्ष बाकरे मुखेली. कमिटीक 1 वर्स दिला. जमनी विशीं नोटरायज केल्ल्या कथीत बनावट डॉक्युमेंटांची सत्यासत्यता तपासपाचें काम कमिटी करतली. रिकॉर्ड्स डॉक्युमेंट खरे खोटे ते स्पश्ट जातले. सरकारी खात्यांनी आतां मनांक मारता तश्यो गाडयो भोंवडावंक मेळच्यो ना. पात्र नाशिल्ले अधिकारी सरकारी गाडयो घेवन वर्रां मिरयताले, तांकां चाप. अर्थ खात्यान सर्क्युलर काडला ते प्रमाण सरकारी खात्यांनी भाड्याच्या गाडयांची गरज आसल्यार त्या खातीर आदी फायनान्साची मान्यताय घेवची पडटली. क्लियरन्स नासल्यार खर्च मेळचो ना. फायनान्स डिपार्टमेंटान एक नवो सर्क्युलर काडला 5/9/2024 ह्या दिसा. हो सर्क्युलर आसा जी गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट आसा जशी PWD, WRD, इलेक्ट्रिसिटी हे जे आसा ते टॅक्सी ज्यो आसा ते लोक गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटाक भाड्याक घेताले. ह्यो पयलीं GTDC थ्रू जाताल्यो. थंयच आतां जे फायनान्स डिपार्टमेंट आसा तेंच्यांनी ह्या सर्क्युलरान अशें केलां की जेन्ना खंयचे डिपार्टमेंट अश्यो टॅक्सी घेता जाल्यार तेंच्यांनी पयलीं फायनान्शियल अप्रुवल घेवचे पडटले फायनान्स डिपार्टमेंटा कडल्यान आनी मागीरूच ह्यो ज्यो गाडयो आसा त्यो तेंकां अलॉट जातल्यो. पयलीं ह्यो गाडयो GTDC थ्रू ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटांक वताल्यो. आतां तेंकां ओपन मार्केटांतल्यान ज्यो गाडयो आसा त्यो घेवपा मेळटल्यो, पूण तेंच्यांनी पयलीं जे फायनान्स डिपार्टमेंटा कडल्यान जे फायनान्शियल अप्रुवल आसा ते घेवचे पडटले. तेंच्यांनी अशेंय नोटीस केला की जे थोडे स्टाफ आसा जे एलिजिबल ना, जेंकां अश्यो ज्यो भाड्याच्यो ह्यो टॅक्सी गाडयो तेंकां हायर करपाक जे एलिजिबल ना ते सुद्दां स्टाफ थोडे अश्यो ज्यो भाड्याच्यो गाडयो आसा ते लोक वापरताले. म्हणून आतां जे गव्हर्नमेंट आसा जे फायनान्शियल डिपार्टमेंट आसा तेंच्यांनी हो असो सर्क्युलर काडला आनी तितूनच तेंच्यांनी मेन्शन केला की डेजिग्नेशना जे तेंचे डेजिग्नेशन आसा त्या हिशोबान तेंकां गाडयो आसतल्यो, तशेंच तेंचे जे अवर्स आसतले ते आनी कितले किलोमिटर प्रत्येक म्हयन्याक आसतले हे तेंच्यांनी मेन्शन केला. तितून जर आमी पळयत जर डेजिग्नेशन हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मॅनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गव्हर्नमेंट ओन कॉर्पोरेशन्स आनी ऑटोनॉमस बॉडी हेंकां एर्टिगा, स्विफ्ट डिझायर जावं त्या लेवलाच्यो गाडयो घेवपा मेळटल्यो आनी तेंचो मिनिमम वर्किंग अवर्स आसतलो 300 वरां प्रत्येक म्हयन्याक, तशेंच 2000 किलोमिटर प्रत्येक म्हयन्याक. तशेंच जर फुडले जे बाकीचे ऑफिशियल्स आसा हेंचे सकयले तेंकां वेगनार जावं वेगनारीच्या लेवलाच्यो ज्यो गाडयो आसा त्यो घेवपाक मेळटल्यो आनी तेंचे जे मिनिमम वर्किंग अवर्स आसतले ते 300 वरां प्रत्येक म्हयन्याक, तशेंच 2000 किलोमिटर प्रत्येक म्हयन्याक अशें दवरला. आनी तितूनच ह्या सर्क्युलरान अशें मेन्शन केला जर खंयचे डिपार्टमेंट पयलीं जर अप्रुवल घेयनासतना फायनान्स डिपार्टमेंटा कडल्यान जर गाडयो हायर करता जाल्यार तेंचे जी बिलां आसा ती क्लियर जावची ना. म्हणून प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारीर. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. पोर्तुगीज तेंपार 70रींत देरोडेच्या लोकांनी धर्म साल्वार करूंक देवळांतल्यो मुर्त्यो व्हरून रानांत लिपयल्ल्यो. तेन्ना रानांत दवरिल्ल्या मुर्त्यांची आतां खंय त्याच सुवातांनी वचून पुजा करतात. सणा उत्सवाक थळावे आदीं त्या मुर्त्यांची पुजा करतात. उपरांत गांवांत पुजा जाता. देरोडेचे परंपरेचेर खासा रिपोर्ट. कड्या आणि ह्यो आमचा बारीक देव ह्यो गांवांतलो ना. म्हणजे त्या मेन देवळा कडेन जावंक मेळना ना तांकां. कसली अशी बारीक बारीक चवकशी अशी करतले जाल्यार थंय जावंक ना. म्हणजे चारय देवांचा तेंच्यांनी हीत घेवन चारय देवांची समृद्धी घेवन तेंच्यांनी हांगा चवाटो बांदला. म्हणजे बारीक देवळ आतां ह्या हेतूंत बांदला न्हू.
हांगा तर थंय आजून पाशान आमी बसोंक कळास आमी थंय बसोंक आमचे कळास जेन्ना भितर बनात जो लोक पळलो आनी मारामारी जाल्यो पोर्तुगीज टायमाचेर तेन्ना आमचे कळास पेडितात म्हणजे ठेवणा म्हणून आसा आनी खडी आहा आनी त्या ठेवण्याच्या भुयार कसा भित्तन आहा आनी थंय आमचे कळास आहा भितर ते अशें आमच्या मावान पण अशें तेंच्यांनी पयलीं लोकांनी बगलाले पाशाना काय करले आनी ते लोक जेन्ना पळले काय आले मिगे आनी दोनूय वाटेन न्हंय न्हू खंय लोक रावतालो थंय दोनूय वाट्यांनी हांगा येयले ते तुमगे पाशाना सांडल्यानी आनी हांगा येयले पण तुमकां पुजा वर्सां करची पडटा ते भट पुजा करूंक आई उपार करूंक आयो येयल्लो बारीक सुद्दां सण आसलो थंय साजरो करूंक थंय पयलीं करची पडटा ती तुमकां हांगा हाडपाक मेळना गांवांत आतां गांवांत हाडूंक मेळना निरोप जायना निरोप कसोच जायना सातेरीचो निरोप जायच ना प्रयत्न केले असं बघला देवा कडेन बी पूण ती येयना सातेरी येयना ती पूजा केल्यावर आमचे कांयच जायना हांगासर गव्हर्मेंटाचे बी कोण अशें ते फोन बी येयल्ले एकदां पूण 10 वर्सां पयलीं तेंच्यांनी पळयलें आनी तेंच्यांनी ते मेजरमेंट काडून गेल्ले आमकां तेंच्या आमी तेन्ना धाकटे आसले तेन्ना आमकां कितें खबर ना ते गेले मागीर तेंच्यांनी कसल्यो मूर्ती आहा बी कितें तुमकां ना ते अजून आमकां खबर ना आमचे जाणटेले सांगता सातेरीच्यान केवायसी म्हणून आमकां 2 हे सांगल्या पूण आमकां सारके परफेक्ट कळपाक जाय आसले कसल्यो मूर्ती आसा त्यो असले कितले कडेन आहा तुमचे आतां सद्या आमच्या हांगाचो देराडे 3 कडेन आसा 3 कडेन हय हे आतां कॉस्मस शेत म्हणा ही जमनीचें नांव आनी गांवांत राय एक आसा आनी वयर एक आसा मातशें हांगासून अर्दे 30 मिनटां लागता फुडें गेल्यार ते रानात कशें आसा थंय एक 2 आसत ते पाशाण पुजा आतां एक पुनवेक करता म्हणटा पुनवेक अमशेक परत आमची हे आसता होळी तेन्ना आमकां हांगा पुजा करून हांगा होळी घालूची पडटा सकाळ आनी मागीर आमी रायत घालता आनी हेका पुनवेक मागीर आमी चवट्यार घालता देवळाचे प्रत्येक वर्सा आनी वर्साचे आमकां हांगासर भट जेवणी करचीच पडटा जावं हे की ह्या जाणट्या लोकांनी ही जी पाशाणां आसा ती लिपोवन ह्या जंगलात दवरली आसूं येता कारण हे जंगल म्हणटा ते न्हंयच्या सायडीक आसा आनी हांगासर तेंच्यांनी लिपोवन दवरली आनी ती सुरक्षीत आसा सो अशा तरेची आमकां हे गांवकारांक सांगलां की ही बाटाबाटी टायमाचेर गांवांतल्या जाणट्यांनी गांवकारांनी ही पाशाणां लिपोवन दवरली आसा आनी आतां जे बाबू गांवकार आहा ताका एक 3 महिने पयलीं हांगासर एक ताका पोर्तुगीज कॉयन गावल्लो तेचेरच सिद्ध जाता की पोर्तुगीजांचो हांगासर कितलो वावर आशिल्लो ते ब्लॅक बिल्डींग करताले हांगाच्यान सोरो हे करताले जावं गोल्ड करता स्मगलींग अशी आमकां म्हायती जाणटे सांगताले पयलीं सो अशा रितीन हांगासर देराडा गांवांत ही पाशाणां म्हणटा ती अजून आढळटा आनी हांगासर रिती रिवाजा प्रमाणे प्रत्येक अमशेक जावं पुनवेक मागीर शिगमे हांगासर पयलीं हांगासर तांकां देवाचें कितें आहा तें करचें पडटा आनी मागीर कितें आहा तें गांवांत करचें पडटा अशे तरेन आमकां सत्र वाठारांत खुबशीं पाशाणां आमकां जंगलांत पळोवपाक मेळटा प्रुडंटा खातीर देराडा सत्तरीच्यान रुपेश राव फर्मागुडये वयल्या किल्ल्याचेर दुर्लक्ष नितळसाण मात्तूय ना झुडपांचे बुट्ट वाडलां फक्त शिवजयंतीक किल्लो नितळ करतात उपरांत कोणूच नजर पसून घालिना पावसांत झुडपां वाडटात इतिहासीक म्हत्व आशिल्ल्या ह्या दायज वास्तू सांबाळूंक नित्य नेमान थंय नितळसाण राखची म्हण थळावे मागतात. नमस्कार, आमी आयज आसात ते फर्मागुडी हांगासर हो शिवाजी महाराज किल्लो आनी ह्या किल्ल्याचेर तुमी समज जर परिस्थिती पयली जाल्यार सगळे वटेन झाडां वाडल्या कांय लायटी पेटना हांगा वॉचमॅन ना तर दर वर्सा आमी पळयता 19 फेब्रुवारीकूच हांगासर व्हडलो हो उत्सव जाता पण तेज्या उपरांत कोणूच देखरेख करना देखून ह्या किल्ल्याची देखरेख करपाक जाय आनी सरकारान म्हाका दिसता हेजेर नजर घालून हो किल्लो जे आकर्शण आहा हांगासर फर्मागुडीचें ते लोकांक ट्युरिस्टां मुखार एक बरो किल्लो सुरळीत असो क्लीन असो लोकांक मुखार दवरपाक जाय. खूब दीस जाले ही गोश्टीची आमकां एक खंत एक व्यक्त करता खूब दीस जाले आमी उलोवंक सोदताले पूण आयज हो योग येयल्लो आसा समोर गणपतीचें देवूळ तेज्या फुडल्यान हांगा शिवाजी महाराजाचो हो स्टॅच्यू आनी किल्लो अत्यंत वायट अशी गोश्ट आसा की जे सरावंडींग एरिया आसा किल्ल्याची ती सामकी वायट दैनंदीन स्थितीची वायट अशी स्थिती जाल्ली आसा कारण सरावंडींग जे झाडां वाडल्या जाल्यार बाकीच्यो गोश्टी ज्यो आमी गोंय इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटांनी बांदोडा पंचायतीचे 2 जोड पावलान वार्षिक हांगा फर्मागुडयेर 19 फेब्रुवारी शिवजयंती मनयल्यो
तेजे नंतर ह्या किल्ल्याची कोणूच देखरेख करिनात, कोण पळयनात. कारण ह्याची सगळी कारभार हे आसा ती ट्युरिजम डिपार्टमेंटाच्या हितून आसा आनी हे खंयच्याच डिपार्टमेंट हितून आपले लक्ष घालिनात. आमी वारंवार आमचे आमदार तशेंच गोंय राज्याचे पावर मिनिस्टर सुनील ढवळीकराक हेजी आमी सदांच गोश्टी आमी सांगतात. तोवूय बीन जे सीएमा कडेन जाता त्या डिपार्टमेंटाच्या मिनिस्टरा कडेन उलयला, पूण आजून ही गोश्टीचेर खंयच हें जायना. कारण आमकां एवरी 15 ते म्हयन्याक आमकां आमचो सर सुनील ढवळीकर हे गोश्टीचेर आमकां जाणीव करून दिता, बाबा वयर कितें जालां तें पळयात वचून म्हणून. पूण तेणें तो आपले एफर्ट्स घालता, आमी घालतात, पूण कोणूच हेजेर लक्ष दिनात. हांव एक गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता, हे हो किल्लो एक तर आमच्या हातीन दियात, जे आमकां ग्रँट दिवन आमी हेजे मेंटेनन्स करतले, जाल्यार बाकीचे जे सेक्युरिटी आसा, जे कितें गोश्टी आसा ते आमी पळयतले. नाजाल्यार एक तरी तुमी पळयात, म्हणून अशें करूं नाकात की जे वक्त वर्साक एकदां येवन हेजी हांगा शिवजयंती मनोवप आनी तेजे नंतर वर्सभर शिवाजी आपलो काळखान रावप, जाल्यार बाकीची जी स्थिती आसा ती वायट आसा ती तेजेर लक्ष दिवप ना. हांव एक आमच्या गोंय राज्याचे सीएम प्रमोद सावंत हेजे कडेन मागणी करता की हेणें हेजेर गंभीरतेन लक्ष घालचें आनी हेजेर खंय तरी तोडगो काडचो. हांव इतलेंच म्हणटलो, ते गोवा ट्युरिजम डिपार्टमेंट विलेज पंचायत बांदोर आसा त्या एटलिस्ट तुमी तरी ताची डागडुजी करची आनी तें आमचें प्रतीक जें आहा तो स्टॅच्यू जो आसा तो आदर्श स्टॅच्यू दोळे मुखार येतना वतना ताणें ह्या अखंड आमचो भारत देश जो आसा त्या देशां भितर एक वेगळे तरेची एक छबी आज निर्माण केल्ली आसा आनी तेजेच आज प्रणेते, ताका आज प्रणेते मानून आज बरेचशे भुरगे आज घडटा आसतना आमी पळयतात. निदान तो तरी आमी सगळ्यांनी म्हजो परिसर जो आसा तो आमी नितळ दवरूया. फर्मागुडीच्यान प्रोडेंटा खातीर विवेक प्रभू. प्लास्टराच्या गणपती मुर्तींचेर सरकाराच्या बंदीक बोथे. 1.5 दिसाचे गणपती आयतारा पायले खरे, कितलेशेच पीओपीचे. ह्यो मुर्ती दर्यांत उफेवन देगेर येवंक लागल्यात. मिरामार, करंजाळे 6-7 पीओपीच्यो मुर्ती व्हांवून दर्या देगेर. पर्यावरणाक घातक पीओपी मुर्ती नाका, ग्रीन चवथ करात म्हण सरकाराचे उले आनी कायदे उमथ्या कळशार उदक. गोंयभर आमी सगळे देशभर पयले आयला, गोंयांतूय खास करून गणपती पुजन हे सगळेच्या घराघरान जाता आनी काल 1.5 दिसाचो गणपती विसर्जन केलेलो आसा. आतां सद्या आमी आहा ते म्हटल्यार कारंजाले बिचाचेर, पणजेच्यान लागीं हांगा मिरामार आयला पर कारंजाले बीच लागता आनी आमी सगळे जाण मानता की पीओपीचे गणपती करपाक जाय अशी सगळे जाण मागणी करता. बट आमी म्हणटा की पणजेंतले शिक्षीत लोक आहेत कारंजाले हांगासरले, बट आमकां हांगासर पळोवपाक मेळटा की हे जे गणपती आसा हांगासर पीओपीचे गणपती आसा आनी गणपती हांगासर काल विसर्जन केलेले आसा आनी ते गणपती आहा ते अजुनूय विरगळना आनी ते सारके भायर येवन रावलेले आसा. सो अशा तरेचें आमकां दृश्य म्हणटा ती पणजे कारंजाले बिचार पळोवपाक मेळटा. हांगासर पळोवपाक फुलां सगळे कडेन पडलेले आसा, तशेंच विठ्ठल लोकमायेचे फोटो सुद्दां हांगा लोक सोडून गेल्ले आसा. सो हाचेर दिश्टी पडटा की लोक देवाची पुजा करता खरी, पूण हांगासर देवाचे फोटो जावं गणपती जावं अशेंच सोडून वता. सो ही वायट गजाल आमकां पळोवपाक दिसता. सो हाचेर आमी सरकाराक ब्लेम केलें जावचें ना, कारण हांगासर लोक जिम्मेदार आसा. कारण अशा तरेचे लोक जे देवाची पुजा करता बट देव गणपती म्हणटा तेजी मुर्ती पीओपीची फर्स्ट ऑफ ऑल करता आनी अशेंच सोडून वयता, हे खरीच वायट गजाल आसा. तशेंच विठ्ठल लोकमायेची मुर्ती जावं नाल्ल हांगासर देवाचे फुलां सगळीं हांगा सांडून वयता. अशा तरेची जी कृत्य कोण लोक करता ती खरीच वायट गजाल आसा. सो लोकांनी प्रत्येकान स्वतान चिंतपाची गरज आसा की पीओपीची गणपती स्वता जावन हाडपाची न्हू, ही पयली गजाल. आनी जर अशें कोण सोडून वयता ते देवाची पुजा करून कितले हें जातले ते तांकांच खबर. सो परत एकदां आमी मागणी करता की अशें जर कोण करता पीओपीचे गणपती जाल्यार फुडल्या वर्सी कोणी हाडपाचे न्हू, कारण अशा तरेचे दृश्य पळोवपाक आमकांय वायट दिसता. सो हाची लोकांनी दखल घेवची. स्टुडंटा खातीर कारंजाले मिरामार बिचा वयल्यान रुपेश रावत. अंदू उटंगारांत कितलींशींच शेतां भाटाक गेलीं. एके वटेन पीक सारकें ना, तेवटेन आयिल्लें पीक पावसान कुसलां. बार्देजांत मयडेचो शेतकार नितीन नायकाची हीच गत. लायिल्ली पिकावळ पावसांत कुसल्या, उरिल्ल्या पिकांक शेवण्यांची भिरी. मोयरा गांवचो नितीन नायक हो आपली नोकरी सांबाळून शेतभातूय करता. आवय बापायन दिल्ली ही गिरेस्तकाय तिगोवन दवरपाची आमचीच जापसालदारी अशी आस्था बाळगून नितीन दर वर्सा चुकनासतना शेत रोयता. मात ह्या वर्सा उटंगराच्या पावसाक लागून गोंयच्या साबार बळीराजांचेर सैमान घालो घातला.
नितिनान लायिल्ल्या रोप पावसाक लागून कुसलांच, मात हय न्हयशा उरिल्ल्या पिकात लेगीत शेवणी भरल्यात. नितिनान सरकाराक मदती खातीर उलो घातला. हांव नितीन अनंत नायक मयड्यार रावता. हे आमचे शेताचे अंदू पळय लुकसाण कशें जाल्लेलें आहा. सगळेंच कुसलां, आमचेच न्हू सगळ्यांचेच कुसलां. एक तर पावस खूब आसलो आनी दुसरें म्हटलें हे पळय आमी चवथीक नवे म्हणून हिंदू आमचे चवथीक बांदतात दाराक, ते आमी लायले. ते बी हे पळय सुकणीं भितर भरल्या पळय कशी, जाळे घालूनय ती सुकणीं खातात. अशेंच सगळ्यांचें लुकसाण जाल्लेलें आहा. आनी फुडें आमचे हे तेंडले बिंडले अशें लायले ते सगळे कुसलेले आहा. निरफणसाची झाडांय तुमी पळयतल्यात, सगळे निरफणस वचून पडोन कुसलेले आहात. आनी हे शेताचे हे अशें हाल जाल्लेले आहा. केळी जाल्यार केळी पडल्यात, नाल्ल माड सुपारे सगळे पिड्ड्यार जाल्लेले आहा. नितीन ऑलमोस्ट तुका लॉस कितको? लॉस ना म्हटल्यार लॉस पळय कामेरे माने आतां 800 रुपया मानाय, कामेरे 500 रुपया ना म्हटल्यार आमकां 20-25 हजार तरी लॉस जाल्लेले आहा सद्या 2 शेतांचेच. हो आतां तूं पयलीं पासून शेतां लायतालो काय कशें घेना तुमी? हय, आमचो आवय बापूय हांगा शेतान हांवें शेतात लायताले आमी, आनी आमी तेंच्याच वांगडा सगळे शिकलेले आहा आमी शेतांतली कामां. आतां आदले भशेन कामेरे एकामेकागेर येयनात शेतान काम करपाक, बदलेक वयतात. तूं जर आमगेर येता जाल्यार हांव तुमगेर येता अशें. हांव आतां दोडा मार्गासून तशें वाळपयसून साखळेसून हांव कामेरी हाडटा. हांवूच न्हू सगळे शेतकार, आनी हांगा शेतां करतात. एक सायडीन तूं जॉबाकूय वयता, कशें कितें मॅनेज करता? मॅनेज म्हणजे कितें करता, आवय बापायन पयलींच आमकां ल्हानपणासून शेतासूनच वयर आमकां काडलें. आतां तेंच्या फाटोफाट आमी करता. आतां आमच्या फुडें आमची भुरगीं करतलीं अशी आमकां आशा ना. कित्याक सांग आतांच ती शेतान देंवनात. आमी सगळे हे शेताचे फोटो बिटो मारून हाडले, ते आतां आमी घालतले. आतां सरकारा कडेन हांव मागता तेंच्यांनी आमची लुकसाण भरपाई करून दिवची. प्रुडंटा खातीर सौरभ शिरोडकार. कर्नाटकांतल्या सुपा धरणाच्या वाठारांत उदक वाडिल्ल्यान गोंयच्या शिमेवयल्या जोर्डा तालुक्याच्या 10 गांवांकडेन संपर्क तुटला. जोर्डा तालुक्याचो गांवांक जोडपी मार्ग बंद. करंजेचो रस्तो उदका पोना. गवळादेवी नेत्रावळी सांगे हो एकूच मार्ग सद्याक उक्तो. कांय कडेन पुलावयल्यान उदक व्हांवता, लोकजीण विस्कळीत. सुपा धरणाच्या बॅकवॉटर क्षेत्रात गेल्या अनेक दिवसांपासून जोरदार पाऊस पडत असलेल्या कारणान सुपा धरणात येवपी पाण्याची पातळी वाढला आणि सुपा धरण पूर्ण क्षमतेन भरला. मात्र तेका लागून सुपा धरणाचे जे बॅकवॉटर आसा तेची पातळी वाडलेली आसात आणि ह्या बॅकवॉटर क्षेत्रांतल्यान गोवा आणि कर्नाटक सीमेचेर आशिल्ल्या गांवांका जोडपी जो रस्तो आसा करंजे हांगासर पाण्या सकल गेल्लो आसा. तेजो परिणाम म्हणून गोवा आणि कर्नाटक सीमेचेर आशिल्ल्या डिग्गी, करंजे, बोंडेली अशा अनेक सुमारे 10 गावांचो संपर्क आसा तो पूर्णपणे तालुक्याशी तुटलेलो आसा. तेका लागून तेंकां पूर्णपणे गोव्याचेर अवलंबून रावची वेळ येयल्ली आसा. तेंचो जो बाजार आसा तो बाजार तेणी गणेश चतुर्थीचो बाजार असो किंवा आनी साहित्य खरेदी असो ते गोवा सांगे हांगासरल्यान खरेदी केले आसा. कारण गोवा सांगे आणि नेत्रावळी अभयारण्यांतल्यान जो डिग्गी हांगासर आशिल्ल्या गवळादेवीचे मंदिर आसात त्या मंदिराक येवपी जो रस्तो आसा तो एकमेव रस्तो तेंच्या संचारा खातीर उपलब्ध आसा आणि ह्या मार्गावयल्यान तेंचो संचार सध्या सुरू आसा. दुसरी गोष्ट म्हटल्यार नागोडा ग्रामपंचायत क्षेत्रांतल्या नागोडा हांगासरले जे नवीन ब्रिज बांदिल्ले आसा तेही सुपा धरणाच्या बॅकवॉटरच्या पाण्या सकल गेल्ले आसा. तेका लागून हो मार्ग ही बंद जाल्ल्या कारणान नागोडा ग्रामपंचायत क्षेत्रांतली सुमारे 5 गांवां आसा ती तालुक्यापासून तेंचो संपर्क तुटलेलो आसा. तेका लागून तेंचेही मोठ्या प्रमाणात हाल जात आसात. प्रुडंटा खातीर प्रमोद पोंडे. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.